पिरनोडा पेडण्याच्या श्री माहुली दूध उत्पादक सहकारी संस्थेन शेतकऱ्यांचो भोवमान सुवाळो घडोवन हाडलो. शेतकार खूप कष्ट घेतात म्हूण तांच्या कामाचें कौतुक करपाची गरज आसा. तांकां उर्बा दिवपाची आनी तांचे मेरेन सरकाराच्यो येवजण्यो पावोवपाची गरज आसा, अशें मांद्रे मतदारसंघाचो आमदार दयानंद सोपटेन पिरनोडा पेडण्यान जाल्ल्या भोवमान सुवाळ्यान उलयलो. वेगवेगळी जी डिपार्टमेंट आसात, वेगवेगळी सरकाराची जी खाती आसात, ही वेगवेगळ्या खात्यांनी आमच्या गोंयच्या कनेक्टिव्हिटी खातीर बऱ्यो स्किमी आसतात, बऱ्यो योजना आसतात. पण ते आमच्या लोकां पर्यंत गांवांनी पावनात, जांकां गरज आसा तेंचे कडेन पावनात. हाजे खातीर हांवें गेल्या वर्सा आमदार जातकच पयलींच कांय गांवांनी शेतकऱ्यांचे मेळावे घेतले. त्या मेळाव्याक आमचो झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर बाब प्रसाद पुरम ताका हाडून मुद्दाम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटचे डायरेक्टर जे आसात तांकां आपयले. बरो फायदो जालो. आज जर पेशांत मांद्रे गांवांत जर आसात जाल्यार ज्या मेळाव्याच्या निमित्तान वेगवेगळ्यो ज्यो योजना स्किमी ज्यो आसात ते शेतकऱ्यां पर्यंत गेल्या वर्सा फायदो जाले. आज तेचो डिमांड आहा की आमकां इन टायम ट्रॅक्टर मेळपाक जाय, इन टायम हार्वेस्टिंग मशीन मेळपाक जाय, बियाणां मेळपाक जाय, सारें मेळपाक जाय. त्या परीने म्हाजे कडेन आमदार खात्यान म्हजी जबाबदारी आनी कर्तव्य म्हणून हांव इन्स्ट्रक्शन त्या डिपार्टमेंटाक दित आसता. शेतकऱ्यां खातीर हांव काम करत आसता आनी हाचे फुडेंय शेतकऱ्यांच्या फायद्या खातीर वावुरतलों अशें राजेश फळदेसाय उलयलो. आणि हांव विचार करते गोंयभरांत शेतकार आनी तेन्ना म्हाज्यान जाता तितलें हांव प्रयत्न करतलो आनी खंय शेतकऱ्यांक हेल्प करपाची आनी तेंकां कितें तरी लोन दिवपाचें हांव प्रयत्न चालू आसा. पूण हांच्यान गेल्या 1.5 म्हयनो जालो आनी कितलेशेच तरी प्रयत्न हांवें चालू केले, पूण मदींच थोडे अडथळे येयले, थोडे उपोशणां बसले, थोडे मागीर स्ट्रायकार गेले आनी ते फावडीचेर 2.5 रुपया दिवप म्हणलो. पूण उपोशणां बसोन 2.5 रुपया दिवप म्हणना तशें करून देवोवपाक मेळना. तेजे कितें तरी स्टडी करपाक जाय आनी म्हागे विचार पयलींच्यान तेन्नाच चालू आसलो. कित्याक म्हाका दिता 5 पदी पेंट लागता आनी तीच पेंट रेट जर देंवयली जाल्यार दिता म्हाका 750 रुपया फायदो जाता. म्हणजे तशें करूं मेळटा जाल्यार हांव पयलींच तुजेर पावता तेन्नाच ती पेंट देंवयता. म्हणून तशें करून उपयोग ना. स्वताय सांबाळपाक जाय, शेतकऱ्यांक सांबाळपाक जाय. त्या विचारान हांव जाता प्रयत्न चालू आसा आनी ते हांव करतलों. सरकाराच्यो खुबश्यो शेतकऱ्यां खातीर येवजण्यो आसात. युवकांक शेती कामांत उर्बा दिवपा खातीर 60 ते 80% सबसिडी दिता, हाचो युवकांनी लाभ घेवचो अशें संतोबा देसाय उलयलो. अनएम्प्लॉयड यूथ आसा तांचे खातीर, अनएम्प्लॉयड यूथ तरणाटे जे आसा तांचे खातीर 10 जनावरां घेवपाक 80% सबसिडी दिल्ली आसा. 80% सबसिडी लागल्यानी एक गाय किंमत 70,000 जाय, 56,000 रुपया सबसिडी ही आतां केल्ली आसा नवीन. तुमचो दुसरो एक मुद्दो आशिल्लो वॉटर बांदपाक. वॉटर बांदपाक पयलीं सेपरेट स्कीम आशिल्ली इन्फ्रास्ट्रक्चर. आतां आमी कामधेनू येवजणेतूच मर्ज केल्ली आसा, एक संघ केल्ली आसा आनी खंयच्या तरणाट्याक, खंयच्या दुस्तराक वॉटर बांदपाक 10 जनावरां खातीर किंवा 20 जनावरां खातीर कमीत कमी 2.5 लाख रुपया सबसिडी, 10 जनावरां खातीर लाख रुपया सबसिडी, 80% सबसिडी ही वॉटर बांदपाक दिल्ली आसा. जशी आतां 2.5 लाख तशीच डबल 20 लाख. सगळ्या जनावरांचो इन्शुरन्स काडटा, त्या इन्शुरन्साचो प्रिमियम सरकार भरता. जनावर गावले किंवा गावा वतना दूध दिना कितें जालें ताची तरतूद केल्ली आसा. अशी परिपूर्ण स्कीम आसा जाचो तुमी फायदो घेवचो, तुमी फायदो घेतात आनी येता त्या वर्सा तुमचे सोसायटीचें जें उत्पादन आसा डबल करचें